शिवोलीतल्या श्री स्वामी समर्थ मठात श्री स्वामी समर्थाच्या नव्यान उबारिल्ल्या मूर्ती संबंधी व्हॉट्सॲपाचेर आक्षेपार्ह विधान केल्ल्याचो आरोप केला। या प्रकरणाक लागून भक्तांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या असो दावो मठ प्रशासनान करून हणजुणा पोलीस स्टेशनात लेखी कागाळ केल्या। संबंधित व्यक्तीचेर केस नोंद करून बेगोबेग कायदेशीर कारवाय आणि अटक करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। सर आम्ही 2-3 दीस जाले स्टॅच्यू आम्ही बसवलो असा। तितूनसून अशे फीडबॅक येयले फेसबुकाचेर आनी इंस्टाचेर स्वामी बद्दल खूप वाईट कितें उलयले। सो आमची भावना अशी जाली की आमची भावना ही दुखली स्वामी बद्दल अशें उलयले म्हणून। स्वामीच्या बद्दल उलयले की येलो अंडरवेअर जावं कपडे नासलेलो जायते जाण कॉमेंट्स भरपूर आसा ते आमी सगळे निवेदनार आमी बरयले केल्ले आसा PIक दिवपाक। सो आमचे रिक्वेस्ट अशें आसा की आमी हिंदू धर्मातले जे आमी कितें कार्य करता हें आमच्या पुरतीच उरोवंक ना। हें सगळ्या धर्मांक आनी सगळ्या गोंयांत न्हू गोंया भायरूय आमचे शिवोले स्वामी समर्थ मठाचें कार्य भायर पर्यंत आसा। सो म्हाजे जे पळय कॉमेंट्स मारता तांकां एक विचारपाचें आसा की हे कॉमेंट्स तुमी मारता ते कित्याक लागून मारता? ही हिंदू धर्माचे फुटाफूट करपाक या हिंदू धर्माची आमची भावना दुखोवपाक हे तुमकां काम धंदो हो कोणी दिल्लो आसा? अशें म्हणटा की फेक अकाउंट जाले जाल्यार म्हाका सांग तांकां हाडटले पुलीस स्टेशनार बसयतले सेक्शन लायतले आनी ताका सोडटले। हेचेर आनी काय ना विचार काय ना। सेक्शन लायले म्हणजे जालें सोंपलें। तेचेर कठोर कारवाई जावपाक जाय। हेचेर एक नेवो कायदो तयार जावपाक जाय। कमीत कमी अशें कोणी जर उलयले जाल्यार तेका 1 म्हयन्याचे तरी प्रिझन भितर आसपाक जाय। हे उलयतले आनी सोडटले अशें सगळ्यांक संवय जाली। अरे म्हाका सांग तूं उलयता पळय नागडो येयला जावं कपडे ना तूं येताना कसो येयल्लो? तूं नागडोच येयला मरे हा? तूं नागडो येवंक ना? गोया असो गोया भायर असो पूण हेंका कोणी अधिकार दिवंक ना कोणत्या देवाचे। आम्ही सुद्धा त्यांच्या देवाचे मारू शकता कमेंट मारू शकता न्हू? पण हिंदू कोणाच्या देवाक आणि खंयच्या धर्माच्या विरुद्धान केन्नाच ना। पण आमच्या विरुद्धान आमच्या धर्माच्या विरुद्धान आमच्या देवाच्या विरुद्धान जर आयले तर आम्ही याच्या फुडें केन्नाच उगी रावचे ना। म्हाका कोणी तरी धाडले सकाळी हांवें डिसिजन फटक करून भाऊ कडेन निलेश वेर्णेकारा कडेन घेतले कित्याक आमी सगळे समर्थन संघटना आसा पळय तेच्याच तुतून चलता आनी जे डिसिजन घेतला ते भाऊन आमकां पयलेच सांगले हे डिसिजन आमी फुडें चलोवया। आयज आमी इतलेशे दाखयला तुमकां नाक्षेचो बारीक कुडको आमी फुडें हो कसो दाखोवंक जावं तो दाखयतले जर अरेस्ट करीना जाल्यार हांकां। श्री स्वामी समर्थ परिवार मठा कडसून कंप्लेंट्स दिल्या regarding the derogatory comments passed. So I'll go through the case. Complaints, contents passed, whatever is as per law.